सगळ्यांक येवकार आमची ही एक आयज खाशेली कार्यावळ आणि ही खाशेली कार्यावळ आसा ती एक खाशेल्या मनशा खातीर आमी आयज करता। ती म्हणटा ती आमी सद्या आसा एक फामाद अशा जाग्यार जे म्हणटा ते बॉटनिकल गार्डन जे साळावले डॅमा कुशीक आसा त्या जाग्यार आसा। फामाद असो जागो आणि फामाद अशे व्यक्तिमत्व आमचे वांगडा आसा ते म्हणटा ते हांगासरले आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान आमी आयज हांगासर आयल्या तांचे कडेन उलोवपा खातीर तांचे कडेन गजाली करपा खातीर। सर पयल्यान पयली तुमकां वाडदिसाची उनीत परबी। थँक्यू सो मच स्वप्नील बाब। आणि हांव तुमकां येवकारता आमच्या ह्या फेमस साळावली धरणाच्या कांठार आशिल्ल्या बॉटनिकल गार्डनान भितर। सर सगळ्यान पयलो म्हाका प्रश्न पडटा तो म्हणटा तो जेन्ना आमी तुमकां संपर्क साधलो की आमकां तुमचो इंटरव्यू करपाक जाय जाल्यार तुमी होच वाठार कित्याक निवडलो? पळय स्वप्नील बाब, म्हाका दिसता की गोंयान भितर साळावले धरणाच्या परस अदीक सुंदर अशें म्हाका कांय ना। म्हजें मत आसा की हांगा आसा तें विहंगम दृश्य म्हणजे इन द लॅप ऑफ नेचर। हांगा सुंदर भोंवतणी तुमी पळयले जर जायत जाल्यार हिरवीगार सृश्टी आसा आणि ज्या गोंयाक इतके समृद्ध करपा फाटलें म्हणजे गोंयान भितर सगळें उदक हें साळावलेच्या धरणांतल्यान येता आणि साळावलेच्या धरणाच्या कांठार हें बॉटनिकल गार्डन आसा। अशें गार्डन आमकां गोंयान भितर पळोवपाक मेळना। हांगा एक विविधताय आसा, हांगा एक नेचर आसा, हांगा आमचे समृद्धी करपाचें उगम स्थान म्हणजे गंगा हांगच्यान येता अशा पद्दतीचो हो वाठार आसा। आणि ह्या वाठारान भितर आयज अनेक आमच्या सांगेच्या साळावलेच्या धरणा खातीर विस्थापित जाल्ले तांचो सॅक्रिफायस आसा आणि तातूंतल्यान गोंय आयज समृद्धकाये कडेन वता। सो हो एक विलोभनीय अशें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा। म्हणून हांवें म्हणलें की आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांक साळावले धरणाची महती कळपाक जाय, तांचे सॅक्रिफायस करपाक जाय आणि साळावले धरणाचेर येणाऱ्या प्रोजेक्टांचेर उजवाड घालपाक जाय। म्हजें एक मत आसा आमदार जाले नंतर ह्या साळावले धरणाचेर एक फावटी विकसीत करपाक जाय, तांकां एक इकॉनॉमिक एक्टिविटी तयार करपाक जाय, एक बिझनेस मॉडेल जावपाक जाय आणि ह्या सृश्टीचो बरो वापर आमच्या इको टुरिजम म्हणा किंवा आमच्या फॉरेस्ट टुरिजम म्हणा किंवा एडवेंचर टुरिजम म्हणा अशा टुरिजमाचे जे वेगळे वेगळे पैलू आसात ते हांगा दिसपाक जाय। म्हणल्यार आमी म्हणपाक शकता सर की जे लोक हांगासरल्यान जांकां हालयले त्या वेळार जेन्ना साळावले धरण जाताले तेंचे खातीर तुमी सिंपथी न्हू जाल्यार तुमी पावर तांकां दिवपाक सोदतात। कारण आमी जशें पळयता की तुमचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा ते ह्याच वाठारान हांगासर आतां येवपाचे आसा, थोडे कंप्लिशनाच्या वाटेर आसा, थोडे तुमी पायाभरणी बेगीनूच करपाचे आसा। ते खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट आसतले ते आमकां जर तुमी सांगत जाल्यार आमी ते लोकां मेरेन पावपाक शकतले आणि ज्या लोकांक ह्या गजालीचो फायदो जाता तांकांय आमी ते सांगपाक शकतले। गेले फावटीक म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान गोवा टुरिजम म्हणजेच आमचे कॉर्पोरेशन आसा आमी टुरिजम कॉर्पोरेशन हांणी एक अत्यंत बरो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा। तो ऑन द वे आसा, सादारण 30 कोटीचो प्रोजेक्ट हो मार्गाक लागपाचो आसा। हांगा सौंदर्यीकरण ब्युटिफिकेशन, हांगा आमच्यो जी ट्रेन आमी वयर भोंवना आयज आमकां देंवून वचचें पडटा अशा प्रकारचे सगळे टुरिजमान भितर हें बडोतरी दिवपा खातीर आमी केल्लो आसा। दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो पायपलायनीन आसा, तो म्हणजेच ह्या साळावलेच्या धरणाच्या कांठाचेर आमकां एक वेगळ्या भशेचें रवींद्र भवन करचें आसा। ज्या रवींद्र भवना भितर सगळे तरेचे वर्कशॉप्स आसतले, ट्रेनिंग आसतले, कोर्सीस आसतले, जाणे करून ह्या वाठारांतले सगळे जे कलाकार आसा तांकां एक माची मेळटली आणि तांकां ट्रेनिंग मेळटली। ते एक बरे तांचे कौशल्य, कला आणि संस्कृती हे टिकोवपा खातीर आसा। तिसरो प्रोजेक्ट आमी आयज साकार जाल्लो आसा आणि 6 म्हयन्या भितर तो हें घेतलो म्हणजे ताचें स्वरूप घेतलो। हांगचे लोक ते प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय एसटी कल्चर। हो एसटी कल्चर परत एक फावटी टुरिजमाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत महत्वाचो आसा म्हणून आमी एक कुणबी विलेज सेटअप केल्ले आसा। सादारण ते 16,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचेर आयज तुमकां दिसतले एक 25 बिल्डिंगो काडलेल्यो आसात आणि ह्या नेचरान भितर एक वेगळे तरेचें टुरिजम म्हणजे खंयचेय जो पर्यटक येता तो हांगा येवपाकच जाय। हातून भितर कुणबी साडी आसतली, कुणबी शॉल आसतलो, कुणबी बॅग्स आसतली, जॅकेट्स आसतली, बाकीचे जे आमच्या लोकल संस्कृतींतल्यान निर्माण जाल्ल्यो ज्यो वस्तू आसात ताचें एक्झिबिशन आणि ताचें मार्केटिंग ताचो सेल आसतलो। आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात, आदिवासी महिला जे कितें करतात तांचो एक फूड कल्चर आसा, तांचो एक म्हणजे फोक कल्चर आसा,
तांचे जे म्हणजे आमचे केल्ल्यो त्यो प्रोड्यूस केल्ल्यो आर्टिजन्स त्यो वस्तू आसात हाका मार्केट जावचें आनी येणारो पर्यटक हांगा मुद्दाम जावन ही कलाकृती पळोवपाक येवचो. म्हणजे गोंयचे साबार आमचे जो कल्चर आसा आमच्या बॅकवर्ड कम्युनिटीचो तो हांगा त्याचें प्रदर्शन. आमी आयकता सरकारा कडल्यान जे हिंटरलँड टुरिझम प्रमोट करपाच्यो गजाली चलता, सो ताजी म्हाका दिसता सुरवात खंय तरी हांगासरल्यान तुम्ही सध्या तो प्रयत्न चालू केला. एक्झॅक्टली हिंटरलँड टुरिझम, इको टुरिझम, एडव्हेंचर टुरिझम, वॉटर टुरिझम हाचो प्रयत्न आमकां कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस यू वील फायंड इट हियर. आमी बेजार जाल्ले आसात की एक बीच, सन, सी, सँड हाकाय बेजार आयिल्ले आसात. थोडे एक फॅमिली टुरिझम, एक पीसफूल टुरिझम, एक हॅपीनेस टुरिझम हे हांगा जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. हाच्या भायर आमचे अनेक प्रोजेक्ट हांगा येतात ते म्हणजे हो कृषी प्रधान आमचो भाग आसा मतदारसंघ. ह्या कृषी प्रधान भागान भितर आमकां कृषी भवन जाय ही मागणी आसा. एक सादारण 3 मजली कृषी भवन आमकां, तातूंत भितर मॅकनायज शेती कशी करपाची, ट्रॅक्टर आयले, हार्वेस्टिंग मशीन आयले, तातूंतल्यान म्हणजे पॅडी ट्रान्सप्लांट मशीन आयले. एक आधुनीक पद्दतीची शेती ह्या नेचरांतल्यान वचपाक जाय हे आमचो आसा. हांगा दुसरो जोडधंदो म्हणून आसा तो आमी पळयतात की गोंयच्या सगळ्यांत चड मिल्क प्रोड्युसींग मतदारसंघ आसा, तालुका आसा जाल्यार तो सांगे. तांचे खातीर एक एनिमल हजबंड्रीचे हॉस्पिटल परिपूर्ण बांदचे, हांगा बरे डॉक्टर्स उपलब्ध जावचे, हांगा एक ऑपरेशन थिएटर जावचे, तांकां एम्ब्युलन्सीस हाडच्यो म्हणून एक सादारण 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी हांगा साकारतात. अशे अनेक प्रकल्प. हांगा एक वेलनेस सेंटराचो आमी कॉन्सेप्ट घेवन आयले. एक वेलनेस सेंटर म्हणल्यार ह्या साळवेच्या धरणाच्या कडेचेर आमचे जे देविया राणी आसा आदरणीय आमदार तांच्या प्रयत्नांतल्यान हांगा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचो हो प्रोजेक्ट आसा. सादारण 50 कॉटेजीस PPP तत्वाचेर आमी बांदतले. तातूंत भितर होमिओपॅथी आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले, आयुर्वेदास आसतले, आमचे डिफरंट मेडिकल मसाजीस आसतले, फिजिओथेरपी आसतले, तातूंत भितर बरे हाय एंड टुरिझमूय आसतले. म्हणजे तातूंत भितर पंचक्रमा किंवा बाकीचे आमचे म्हणजे हिलिंग जे प्रोसेसीस आसात नॅचरली आणि आमकां ऋषी मुनींनी दिल्ली ती देणगी आसतली, आमचे मेडिटेशन आसतले. अशे अनेक प्रकारचे टुरिझम हांगा डेव्हलप करपा खातीर एक बरो म्हणजे सादारण ओवर 50 crores वर्थ प्रोजेक्ट हांगा येवपाचो आसा. सादारण 64,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ एरिया. आमी ताजेर 50 crores लिमीट घालनात. ते कोणी PPP तत्वाचेर कोण येतले, सरकारा भितर रेव्हेन्यू येतलो आणि मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे एक 200-300 आमचे भुरगे जे फिजिओथेरपिस्ट आसतले, आयुर्वेदीक डॉक्टर आसतले, होमिओपॅथीक आसतले, जे आमचे नर्सीस आसतल्यो किंवा हाका लागपी जो हें आसतलो एम्प्लॉयमेंट, ह्युमन रिसोर्स वो हांगा क्रिएट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर आमी कशें पळयता की एकदां लोक अशें म्हणटात की जर समजा आमचो आमदार आसा आनी आमदाराक जर समजा मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार जो लोकली जी तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता थंय तो लक्ष घालपाक पावनात. पूण जेन्ना आमी आतां तुमचे कडेन उलयता तेन्ना आमकां अशेंय कळटा की तुमचे कडेन जरी मंत्रीपद आसलें, तुमी पुराय गोंयचे मंत्री असले तरी तुमी आमदार म्हणून जी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्या वाठारांची ती तुमी करता. सो तुमचे म्हाका दिसता आनी कसल्या तरेची हांगासर कामां सध्या चालू जातली जेणे करून जे लोकल आसा, जे तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक आसा तेंचोय फायदो जातलो जावं गोंयभरचो फायदो जातलो अशें आमी पळयतात की आयज आमचे टुरिझम जाल्यार ताजेर विशय जाल्लोच आसा. आमच्या लोकल लोकांची मागणी कितें आसा? आमी ह्या धरणा खातीर विस्थापीत जाल्ल्या लोकांक त्या वेळाचेर प्लॉट दिले, थोडे अर्द्यांक प्लॉट दिले ना. 40 वर्सां जालीं. 1980 ते आयज सादारण 45-46 वर्सां हे आयज दुर्लक्षितच आशिल्ले. आयज पयले फावटी आमी तांकां त्या जमनीचे हक्क मेळोवन दिले. क्लास 2 to क्लास 1 केले. जांकां प्लॉट मेळनाशिल्ले तांकां परत एक फावटी प्लॉट रिअलॉटमेंट करपाचें हें जाल्लें आसा. जांची घरां गेल्लीं जावं बाकीचे हे सगळे प्रोसेस आयज 40 वर्सां नंतर आमी तांकां करून दिले. एक गोष्ट ही जाली म्हणजे प्रत्येक 7 पंचायती आसा, 7 पंचायतीन भितर आमची पंचायत घरां तयार जावपाची लागली. एक भाटी पंचायत सोडली जर जायत सगळे पंचायत आमचे पंचायत इक्विप्ड विथ देर 1 मजली, 2 मजली, 3 मजली अशी पंचायत घरां आमी बांदली. प्रत्येक पंचायत क्षेत्रान भितर आयज आमचे प्लेग्राउंड्स जाले. ह्यो ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा. म्हजो हो मतदारसंघ आसा इज 1/6 ऑफ जॉग्राफिकल एरिया लायज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी अलोन. हाच्या भौगोलिक दृष्टिकोनांतल्यान जर पळयले जर जायत गोंया भितर 7 मतदारसंघ जातले. येदे व्हडले एरियेक कॅटर करपा खातीर तांचे विजेची गरजो, तांच्या रस्त्याच्यो गरजो, तांकां वॉटर पाण्याच्यो गरजो हे सगळे म्हाका येदे व्हडले नेटवर्काक करचे पडटा. म्हणूनच म्हाका जरी पणजे बंगलो मेळ्ळो गेल्या ते 3 वर्सां भितर म्हणजे पणजे मिनिस्टर म्हणटकच कामां ही पणजेच्यान राजधानींतल्यान पर्वरीच्यान जातात. ताचे खातीर म्हाका बंगलो दिलो. पण आयज हांव सांगता की त्या बंगल्यान भितर हांव एक रात पसून रावलो ना.
कारण म्हाका चिंता आसता की म्हजे हे लोक आसा ते सकाळ फुडें सक म्हज्या घरा कडेन येतात, तांकां भरोसो आसा की आपलो आमदार खंयच्याय कठिणांतल्या कठीण गोश्टीचेर ताजे कडच्यान उपाय आसात, आमकां रिलीफ मेळटलो. सो ह्या खातीर हांव म्हजो डिस्कनेक्ट केन्नाय जालो ना. मंत्री जालो तरी हांव डिस्कनेक्ट म्हज्या मतदारसंघांतल्यान केन्नाच जालो ना. आनी त्या लोकांचें हित हे म्हजें हित ह्या हातूंतल्यानच हांव करता. म्हणजे गोंयान भितर सगळ्यांच्यांनी गृह आधार सगळ्यांत चड आसा त्यो सांग्यारच आसतल्यो. तुम्ही पळयतले लाडली लक्ष्मी आतां पर्यंत केल्या तातूंत भितर हायेस्ट सांग्यारच आसतल्यो. DSS तुमकां हायेस्ट सांग्यारच मेळटल्यो. अटल आसरा ह्या योजनेचो लाभ म्हज्या सांगेवेल्याच कोणूच कम्पीट करपाक शकपाना. म्हणजे ह्यो बेजीक ज्यो सरकाराच्यो सुविधा निर्माण करतात आनी ज्यो स्किम्स आसात, योजना आसात, जे पॉलिसीज आसात, त्यो इम्प्लिमेंटेशना खातीर म्हजो काम आसा. सर आमी पळयता की जेन्ना मंत्रीपद मेळटा, तुमकां पयले खेपे मंत्रीपद मेळ्ळें, सो तेजो कशा तरेन तुमकां फायदो जालो? तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो फूल डेव्हलपमेंट आसा तो करपा खातीर पयलीं आमदार म्हणून तुमी काम केलांच, पूण जेन्ना मंत्री म्हणून तुमकां मंत्रीपद मेळ्ळें तेन्ना तुमकां कशा तरेन ताजो फायदो जालो की जेन्ना तुमी ह्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता तेन्ना? आमी पळयतात की सोशल वेलफेअर म्हणजे जनकल्याण खातें, समाज कल्याण खातें हे समाजाचे सगळ्यांक वृद्धी करपा खातीर, समाजाक एक म्हाका मोटिवेट करपा खातीर आनी समाजाक एम्पावर करपा खातीर, सशक्त करपा खातीर जी खातीं आसा ती म्हजे कडेन आसात. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सामान्यांतलो सामान्य मनीस म्हजे कडेन कनेक्ट जाता. आनी चड करून म्हजो हो भाग आसा तो ST ट्रायबल एरियाज आसा आनी गरीब लोक आसा, तांकां उद्योग वेवसाय ना जाल्यारय तांकां सरकाराच्या स्किमीचो खूब फायदो जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सामान्य म्हणजेच आमी म्हणटात की अंत्योदय तत्वाचेर, सर्वोदय तत्वाचेर आमी ग्रामीण भागांत वतात, ग्रामोदय तत्वाचेर म्हणजे शेवटचो गांव आसतलो, बारीक आसतलो, मोठो आसतलो, गरीब आसतलो, कोणी आसतलो, तांकां सर्वोदय तत्वाचेर सगळ्यांक समान हक्क दिवपाचे. आनी आमचे अंत्योदय म्हणजेच साळजिणीचो भाग आसतलो किंवा कल्ला काजूगट्टो आसतलो, ह्या भागां भितर शेवटच्या मनशा पर्यंत त्यो सरकाराच्यो योजना पावोवपाचें ध्येय घेवन हांव काम करता. म्हणून हांव एक अभिमानान सांगपाक शकता की समाज कल्याण खात्याक हांवें पूर्ण न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ज्या वेळार हांवें खातें हातांत घेतलेलें तेन्ना 5-6-7 म्हयन्याचे पयशे लोकांचे सामाजीक सुरक्षा योजनेचे बंद आशिल्ले आयज म्हयन्याक ते मेळपाक लागले. मोठ्या प्रमाणात जे वापराविना पडून आशिल्ले पयशे कोणाक खबरच नाशिल्ले ताचे ऑडिट करून घेतले आनी सादारण ते 60 कोटी सरकाराच्या रेव्हेन्यू जो बँकांनी पडून आशिल्लो, कोणाक खबर नाशिल्ली, त्यो परत हाडलो. आयज सादारण ते म्हाका दिसता की बोगस जे लाभार्थी आशिल्ले, जे कर्नाटकान आसा, ओरिसान आसा, बिहारान आसा, हांगच्यान ते पयशे थंय वताले, ताजेर चॅक हाडलो, ते परत आमच्या ताब्यान घेतले. मोठ्या प्रमाणात सादारण ते 1 म्हयन्याक 4.5 कोटी आमी साल्वार करपाक शकले सरकाराचे. आनी हे जे आमी परत रिडिप्लॉय करता. तुम्ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा पळयतले की फटाफट ज्या लोकांक अजून पर्यंत गोंया भायर तांणी पर्यटन केलें ना किंवा स्पिरिच्युअलिटी आपल्या देवाच्या भक्ती खातीर ते गेले ना, त्या सगळ्या लोकांच्या हाजे खातीर आमी केले. आमी पळयतात की आमची एक स्कीम आसा जाका म्हणटा आमी पॅलेटिव्ह केअर योजना, जे हॉस्पिटलान भितर शेवटच्या दिसांनी जे पेशंटाक म्हणटा ताजे इम्प्रूवमेंट ना, तुम्ही 3 महिने तो काडटलो, तुमच्या घरा कडेन व्हर म्हणटा तेन्ना कुटुंबाचेर खूब मोठो आघात जाता. कशें करप? ताका आमी ड्रिप्स खंय लायतले, इंजेक्शन खंय करतले, ताचे मुताच्यो वाद्यो खंय काडटले. ह्या केळार हे प्रश्न जेन्ना म्हाका कळ्ळे तेन्ना आमी आमच्या IMA इंडियन मेडिकल कावन्सिलाक असोसिएशन आसा तांच्या डॉक्टरां कडेन बसून एक व्हॉलंटियरली एक पॉलिसी केली आनी एक स्कीम केली आनी तातूंतल्यान आयज बरे उपचार आमच्या फॅमिलीक त्रास नासतना ते पेशंट आपले शेवटचे घटका मोजतात, तांकां पीसफूल लायफ, तांकां ऑल मेडिकेशन आनी ते सर्वायव जाता तो पर्यंत तांचे केअर घेवपा सारक्यो योजना केल्यो. अश्यो कितल्योश्योच योजना आमच्या डेस्टिट्यूटा खातीर आसतल्यो, कितल्योश्योच योजना आमी स्कुलां पळयली. तुमी संजय स्कूलच पळयताले, पूण अनेक स्कुलां आनंद आस्था म्हणजे अशे ज्यो NGOज आसात तांकां आमी केले. आमच्यो चेतना स्कूल एक कुडचड्यार आसा, तांकां आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न करतात. अशा अनेक दिव्यांगाच्या भितर अशे एक आमच्या समाज कल्याण खात्यातर्फे शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाच्यो योजना आयज खऱ्या अर्थान रूप घेवपाक लागल्यो, आकार घेवपाक लागल्यो. तातूंतल्यानच एक पर्पल फेस्ट सारको इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हणटा आमी, ते एक रिव्होल्युशन आसा, मुवमेंट आसा, तो आमी गोंयान भितर हाडलो. आनी गोवा इज प्रूव्ड टू बी अ मोस्ट हांव म्हणटा एक मॉडेल स्टेट फॉर दिव्यांग. अशे अनेक उपक्रम आमी घेतिल्ले आसात. तुम्ही पळयले जर जाय जाल्यार रिवर नॅव्हिगेशनाक गेले त्या 50 वर्सां कांय चेंजीस जायनाशिल्ल्यो. आमी डबल इंजीन फेरीज हाडल्यो. आयज आमी दोनूय डायरेक्शनान चलपाच्यो रोरो फेरीजय इंट्रोड्यूस केल्यो. कोण कितें म्हणटा हाजेर रावनासतना
जे कितें आमी काम करपाक जाय तें नेटान काम कॉमेस केल्लें आसा. आर्कायव्जान भितर, आर्किओलॉजीन भितर किंवा बाकीच्या म्हजी जी खातीं आसा त्या सगळ्या खात्याक न्याय दिवपा सारकें तुमी पळयतात की ह्या खात्याचे परत केन्नाच कोणी ताजेर लक्ष दिलें ना जालें जर जायत आयज म्हज्या खात्यान ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. सर आमी आतां इतले तुमच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयता, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल उलयता, पुराय गोंया बद्दल उलयता, पूण जशें तुमी सांगलें की हो सगळ्यान व्हडलो मतदारसंघ तुम्ही मॅनेज कशें करता? कारण प्रत्येक मनशा मेरेन पावपा जाय, प्रत्येक स्किमी लोकां मेरेन पावपा जाय, जाल्यार हे सगळें मॅनेज तुमी कशें करता? मॅनेज म्हणल्यार तुमी सांगलां तें खरें की म्हज्यो 7 पंचायती, 1 नगरपालिका, सादारण ते 52 पंचायत मेंबर, परत आमचे सादारण 10 नगरसेवक आसा, आनीक ही एरिया आसा 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया. आनीक आमी जरी म्हजे कडेन सरकारी सगळो स्टाफ आसा तरी आसतना ताच्या इतकोच म्हजो पर्सनल स्टाफ हांगा काम करता. आनी म्हजे स्टाफ आसा आनी कार्यकर्ते आसा, मंडळ आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले, हे सदांच प्रत्येक गांवांत भितर आमचे आसा. म्हजे एक इलेक्शनाचे एक वैशिश्ट्य म्हणजे म्हजे शेवटच्या पानाचेर पसून पन्ना प्रमुख हे हर एक पन्ना प्रमुख म्हणजे सादारण ते 1160 आमचे कार्यकर्ते विखुरलेले आसात आणि तांचे कडेन म्हजो संपर्क आसता. आणि त्या गांवांत भितर वचप, तांची भेटगाठ घेवप, तांच्यो मिटिंग्स घेवप, गांवचे प्रॉब्लम्स हे करून घेवप, अशें आमचो एक दौरो आसता. वर्सांतल्यान एक फावटी हांव प्रत्येक बुथाचेर वता आणि तांचे समस्या कितें हें पळयता. म्हणजे एक डिसेंट्रलायज्ड मेकॅनिझम आमी डेव्हलप केल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका तें हें जाता. कारण हांगा एक जर तूं दोंगराचेर वचपाक गेलो जाल्यार एक फूल दीस वता. कर्ला गेलो जर जायत, काजूगट्टो गेलो जर जायत, एक दीस गेलो. आमी करता. तरी आसतना ह्या परिस्थिती भितर तुमकां कोणी कंप्लेन करचो ना की सुभाष फळदेसाय ह्या 4 म्हयन्या भितर आपल्या भागान पावलो ना. कळ्ळें न्ही? ना ती एक गजाल आसता की इलेक्शन जालें म्हणटकीर आमदार आमच्या दारान पावना. फक्त इलेक्शनाक एक 6 म्हयने आसतना परत पावता म्हणून आसता. सो तो म्हाका दिसता हांगासर इश्यू लोकांक ना. ना म्हाका तरी दिसता की अशें म्हज्या मतदारसंघान भितर असो कोणीय म्हणचो ना की सुभाष फळदेसायन इलेक्शन जाले नंतर आयलो ना. हांवें आतांच तुमकां सांगलां की पणजेन बंगलो घेवन हांव एक रात पसून रावलो ना, कारण लोकांक मेळपाक जाय. जर शेनवार आयतार म्हजो दौरो सगळ्या मतदारसंघातल्या काना कोपऱ्यांक वचप आसता. सो त्यामुळे हें इजी जाता. पूण इतलें करून सुद्दां सर कशें जाता न्ही, कोण ना कोण तरी दुखावता. तेन्ना तुमी एज अ सुभाष फळदेसाय कशें कितें एक्ट करता? ना हांव केन्नाच म्हजो इगो घेवन वचना. एखादे वेळ कोणी कार्यकर्तो दुखावलो, काम जालें ना, एम्प्लॉयमेंट मेळना, जावं बाकीच्या कित्याकय लागून, जाल्यार हांव म्हजो इगो घेवन वचना. आय विल ट्राय टू कनेक्ट विथ हिम. ताजे प्रॉब्लम्स कितें आसा सगळ्यो गोश्टी आमच्या आमी जर तांकां बरोबर घेतले जर जायत, खानार हात घाले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी मिटतात आणि तो इलेक्शन पर्यंत राग उरना. जर आमी अवॉयड केलें, सिच्युएशनाक फेस केलें ना जर जायत, नाल्यार तो कितें म्हणटलो, तो आपल्या फायर करतलो किंवा ताजे आनी कित्याक पडून गेल्लें आसा, एक मत गेलें, अशें न करता आमी ताजे कडेन कॉन्टॅक्ट करतात. खुबश्यो बऱ्यो गजाली आमी उलयतात सर, पूण कशें आसता की कितलेय मनशान बरें काम केलें खंय तरी एक बारीकसो दाग हो खंय ना खंय तरी लागता. तशेंच म्हणलें एक तुमच्या वांगडा घडलेली एक कॉन्ट्रोवर्सी म्हणटा ते चिल्लर मिनिस्ट्री. वो आमी आयकता तुमी आतां इतले उलयतात की तुमी ह्या मंत्री पदाचो कसो फायदो केलो, हे केलो, पूण खंय तरी हे चिल्लर मिनिस्ट्रीचो शब्द तुमचे कडल्यान आयलो म्हणून खूब बोवाळ जालो. ऑपोजिशनांनी तुमकां टार्गेट केलें. सो एक्झॅक्ट इन्सिडन्स कितें घडलो तो? ना कशें आसता की आमी अशें उलयता प्रश्न आशिल्लो की आमच्या मंत्रिमंडळा भितर बदल. तो म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान कोण म्हजो रिपोर्टर म्हणपाक लागलो की तुमचे कडेन आशिल्लीं जी डिपार्टमेंट आसात ती नगण्य आसात, चिल्लर आसात आनी तुमकां असो हें आसा की तुमकां ह्या मंत्रिमंडळांतल्यान वगळटा. त्या वेळार हांवें प्रत्युत्तर इतकें दिलें, म्हजे कडेन आसा ती चिल्लर डिपार्टमेंट जाल्यार पसून जाल्यार ही म्हत्वाचें काम हांवें कामगिरी केल्ली आसा. आज पर्यंत उजवाडाक न आयिल्ली जे म्हज्या डिपार्टमेंटाची एफिशियन्सी परफॉर्मन्स हें दिल्लें आसा, म्हाका वगळोवपाचो प्रश्न ना. हो चिल्लर हो विशय जो आसा पळय न्ही, तो सुरवात दुसरे कडच्यान जालो, एंड म्हजे कडेन जालो, म्हजेंच तें प्रसारीत जालें. कारण लोक हे तुका कॅचअप करपा खातीर रावतात. कळ्ळें न्ही? अशें खुबशे ऑपोजिशनाचें कामूच तें आसता तें करप म्हणजे हांव वायटय धरना. आनी त्या रिपोर्टराचें हांव म्हणना की ताणें आपल्या हातून भितर म्हाका जस्टिफिकेशन केलें, म्हाका काडलें जर जायत सरकाराचेर परिणाम जावचो ना असो ताजो आशिल्लो. तेन्ना हांवें सांगलां की हांवें म्हत्वाची जी खातीं आसात तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, पार्टी खातीरय काम केल्लें आसा. म्हाका इनएफिशियन्सी खातीर काडपाचो हेंच ना, म्हणजे परफॉर्मन्स. ह्या प्रश्ना कडेन हांव येवपाचो आशिल्लो. कारण जेन्ना आमी अशें आयकताले की तुमचें मंत्रीपद काडटा म्हणून खंय तरी बोवाळ जालो, दुसरे वटेन थोडे लोक अशेंय आशिल्ले की सुभाष फळदेसाय इतलो परफॉर्म करता, तांकां जर बरें आनी मंत्रीपद दीत जाल्यार तो आनी बरें काम करतलो. ह्यो अश्यो 2 गजाली आसता आसतना तुमकां
हय सुभाष फळदेसाय म्हणून कितें दिसता हे लोकांचे उलोवप जालें पूण तुमकां कितें दिसता? तुम्ही पळयलें जर जायत विधानसभेन जो म्हजेर अभिनंदनाचो वर्षाव जालो, हांव जे काम करता, जे इनिशिएटीव घेता, हे कल्पनेच्या भायर आशिल्लें. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हें कोणी चिंतलेंय नाशिल्लें. पॅलेटिव्ह केअर योजना ही कोणी चिंतलेय नाशिल्लें. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हें कोणी चिंतलेय नाशिल्लें. अश्यो कितल्योश्यो स्किमी, योजना, पॉलिसीज आमी ह्या डिपार्टमेंटान भितर म्हाका दिल्ले आयले. रो फेरीज केन्नाय कोणी चिंतिल्लें अशें कितें तरी जावपाक शकता, हें सगळें आसा तें म्हजें हें आसा. म्हणजे आतां म्हाका तरी दिसता की म्हाका हांव गेले ते 30-35 वर्सां ह्या पार्टी बरोबर रावल्लो आसा. हांवें पळयल्लें आसा ती एक कार्यकर्तो म्हणून काम केल्लें आसा, बूथ अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा, मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा, हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून काम केल्लें आसा, स्पोक्स पर्सन म्हणून काम केलें, आमदार जालो, हांवें पंचायत मेंबर म्हणून काम केलें, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून काम केलें, आमदार जालो, सभापती उपसभापती जालो, आतां मंत्री जाल्लो आसा. सो म्हजे कारकीर्द ही कितें पयशेवालो आयलो म्हणून हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना. हांव लोकां बरोबर काम करता मंडळ अध्यक्ष, बूथ प्रमुख ह्या कामांतल्यान आयिल्ले 1, 2, 3च मिनिस्टर आसतले किंवा आमदार आसतले, तातूंत भितरलो हांव. म्हाका काडपाचो आनी कोणाक तरी करपाचो प्रश्न येना. पूण जे दुसरी गजाल आमी म्हणटा की जर तुमकां बऱ्यो मिनिस्ट्री दिल्यो जाल्यार तुमी आनी परफॉर्म करतले. सो ह्या गजाली कडेन कशें कितें पळयता? हांव म्हजें कितें म्हणटा जाणा, सदांच पदरी पडले सोने जाले. कोणी केन्नाय चिंतिल्लें की रिवर नॅविगेशना भितर अशे बदल येतले. कोणी केन्नाय चिंतलें की आर्कायव्जान भितर इतके मोठ्या प्रमाणान जे साहित्य आमचे भितर आसा, आमचे दायज आसा, ते केन्ना एक्सपोज जातले. आयज तुमी सगळ्या स्कुलांनी हांवें बुक्स पावयल्यात. आर्किओलॉजीन भितर इतके किल्ल्यांचो शोध केन्नाय लागतलो. स्वतंत्र जाले नंतर बेतूल किल्लो म्हणटा तो झाडान कोणाक खबर पसून नाशिल्लो, त्या आर्कायव्जाच्या माहितीचेर आमी संशोधकां घेवन तो काडलो. मर्दनगड तुमी पळयलो आसा. आर्किओलॉजिकांतल्यान जे किल्ले आसात ताचे कशें सुशोभितीकरण जाता, ब्युटिफिकेशन जाता, हें कोणाक खबरय नाशिल्लें. आर्कायव्जाचे जे तुमी पळयतले की आयज डिजिटलायजेशन जाता, जे पळय लोक लँड स्कॅमान भितर गुंतलेले, तांचेर आयज एखादे वेळ हांवें म्हजें नांव केन्नाय घेतलें ना, पूण म्हज्या ह्या म्हणजे देखरेख आशिल्ल्या कारणान आयज लँड स्कॅमां वयर आयली आनी ती स्टॉप जाली कंप्लिटली. गेले ते 10-15 वर्सां ज्या लोकांनी डॉक्युमेंट बदलून ह्यो जमनी म्हणजे ओनर नाशिल्ल्यो जमनी ज्यो विकल्यात, ताजेर आयज बंदी आयले काय ना. हें सगळें भितर उरता. आमकां ही डिपार्टमेंटां म्हणून दाखोवपाक मेळना. लोकांक जेन्ना PWDचे रस्ते बरे दिसतात, केन्ना तरी खंय हॉल बरे येतात किंवा रवींद्र भवन येतात, तेन्ना त्या मिनिस्टराची वावा जाता. पूण हे बेजीक जे आमचे दायज आसा, बेजीक जे आमचे डॉक्युमेंटेशन आसा, आमचे प्रॉपर्टीज आसा, त्यो साल्वार करपाच्यो हें केन्नाच हायलायट जायना. कारण तें इंटरनल काम आसता, तें सरकाराचें आसता. ताजें क्रेडीट सदांच एडमिनिस्ट्रेशनाक वता आनी तें केन्नाय रिपोर्टर तुमकां वापरना विचारना, कारण तें दिसना. प्रॅक्टिकली तें दिसनाशिल्लें काम ह्या डिपार्टमेंटांनी खूब जालां. सर, हो वाठार साळवले डॅमाचो इतको सुंदर असो दिसता. गोंयभरच्यान तशें देशभरच्यान लोक हांगासर पावतात. तुमी जेन्ना हांगासर येता ह्या वाठारांत, तेन्ना तुमचे कितें विचार आसता? हांव जेन्ना येता तेन्ना आमकां दिसतात की आमची जी ह्या वाठारांतल्या लोकांचें स्वप्न आशिल्लें की एक सुंदर अशें आमचें घरकुलां, ती सगळीं आमच्यो तुळशी, आमची देवस्थानां, आमची घरां, आमच्यो म्हणजे सगळे जे दायज आशिल्ले ते ह्या हाच्या पोंदान गेले. पूण तरी आसतना एक बरी गोश्ट जाली की संपूर्ण गोंयची तान हाचेर भागली. आमकां मोठेपण इतकेंच की आमच्या सॅक्रिफायजामुळे, आमच्या त्यागामुळे आयज गोंयान भितर सगळ्या वाठारांनी उदक पावपाक लागलें. म्हाका इतकें दिसता ताच्या बदलाक आमकां सरकारान भरभरून दिवपाक जाय आशिल्लें. आमच्या नोकऱ्यांचे प्रश्न खुबशे तशेंच उरलेले आसात. त्या वेळार एक दिसता की 40 वर्सांनी का जायना सरकाराक जाग येता आनीक त्या आमच्यो मागण्यो, प्राथमीक मागण्यो आसात ज्यो त्या वेळार सेटल जावपाच्यो, त्यो आतां जावपाक जाय. म्हणूनच आयज आमचो प्रयत्न आसा की हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावची, आमकां परत रस्ते जावं बाकीच्यो मूलभूत गोश्टी जावच्यो आनी हांगचे युवक आसात तांकां सरकारी दरबारान भितर सन्मानाच्यो नोकरी मेळच्यो किंवा तांकां उद्योग धंदे करपा खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवचें. आज ऊस गेल्लो आसा, फॅक्टरी बंद पडली, ताजे बदलाक सरकारान एक स्पेशल कितें तरी हांगा ह्या शेतकऱ्या खातीर, ह्या वाठाराक परत एक फावटी संपन्नता हाडपा खातीर, ह्या वाठाराच्या लोकांच्या समृद्धी खातीर काम करचें आनी त्या खातीरच हांव मंत्री जावनय काम करीत आसा. सर, आमी खुबश्या गजाली बद्दल उलयले, पूण कशें आसता की मनशाक सदांच अशें आसता की आपूण जें आतां केलां तेज्या बरें आपूण फुडें करचें. आनी जशें आमी म्हणटा की तुमच्या वाडदिसाक तुमचो असो प्रयत्न आसता की आपूण दुसऱ्या खातीर कितें करचें, दुसऱ्याक कितें दिवचें आपल्या वाडदिसाक. सो
फ्युचर प्लॅन कितें आसा तुमचो? कारण कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तुमची, तशेंच आमी पळयता मंत्री पदां. सो तुमचो फ्युचर प्लॅन कितें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर तसोच पुराय गोंया खातीर? म्हज्या गोंया खातीर आनीक म्हज्या प्रामुख्यान हांव पयलीं पळयता तो म्हज्या मतदारसंघ जो अनडेवलप्ड जालो, एसटी डॉमिनेटेड जालो, हांगा रोजगार कसो उपलब्ध करप, हांगचे लोकांचे उदरनिर्वाह कसो करप आनी ह्या लोकांचे जे पोटेन्शियल आसा, जी प्रतिभा आसा ती गोंयच्या मळाचेर आनी ताच्या भायर कशें पावोवप हाचे खातीर म्हजें लक्ष म्हज्या मतदारांचेर आसाच. हांगा पयली सुवातेर आमचे जे इंटलेक्च्युअल स्टुडंट आसा, आयज तुमी पळयले जर जायत जाल्यार 95% आमची स्कुलां आसा ती 100% रिजल्ट दिल्ले आसात. तांकां नीट एग्जामींतल्यान, तांकां बाकीचे जे JEE एग्जामींतल्यान फुडें व्हरपा खातीर आमचे प्रयत्न आसतात. आनी सामान्यांतल्यो ज्यो आरोग्याच्यो सुविधा आनी तांकां तंदुरुस्त दवरप. दुसरें म्हणजे नशामुक्ती ही एक पळोवप, तांच्या जुगारांतल्यान, व्यसनांतल्यान तांकां भायर काडप आनी एक सक्षम असो युवक निर्माण करप हाचेर म्हजें हें आसा. म्हणजे एक नशामुक्तीचें एक मोठें अभियान हांव चलोवपाक पळयतां म्हज्या मंत्रालयांतल्यानय आनी हरशे अदरवायजय जालें जर जायत जाल्यार युवकांक आमकां सक्षम करपाक जाय. तांचे पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, क्रिएटिव्ह आसा, इंटेलेक्च्युअल आसा, तांचे टॅलंट आसा, जो बरे तरेन आपल्या नेशना खातीर आनी आपल्या उदरगती खातीर वावर करून घेवपाक जाय. म्हणून अशे अनेक प्रकल्प आनी म्हजो हो वाठार आसा तो टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक आर्थीक स्त्रोत तांकां प्राप्त करून दिवन ते बिझनस मॉडेल करपाचो, तांकां इकॉनॉमीक एक्टिविटीज दिवपाच्यो आनी हे पर्यावरण जे कशें आसा, नेचर कसो आसा, तुमी म्हणलें तशें एडवेंचर टुरिजम आसतलें, इको टुरिजम हांगा मुखार कशें व्हरप आनी लोकांक इनवॉल्व. पब्लीक पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, पब्लीक एम्पावरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, पब्लिकाचे जे आर्थीक स्थिती आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गोंयान ते लागू पडटा आनी म्हाका दिल्ल्यो त्यो जबाबदारी आसा, त्या जबाबदारी भितर आउट ऑफ बॉक्स विचार करप, म्हणजेच दिल्ल्या त्या स्कोपाच्या भायर वचून गोंया खातीर कितें बरें आसा हे आमी प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न करतात. आमी सर पळयता की लोकां खातीर खुबशीं तुमची स्वप्नां आसा, स्वता खातीर न्हू, लोकां खातीर, गोंया खातीर स्वप्नां आसा. पूण आयच्या घडयेक जरा तुमी मंत्री नासचे जावं तुमी पॉलिटिक्सान जर नाशिल्ले जाल्यार तुमी कोण आसपाचे? ओके, मंत्री नाशिल्लो जर जायत जाल्यार निश्चितपणान हांव एक मोटिवेटर किंवा एक रिसोर्स पर्सन आनी म्हजें खूब बळ जें आसा तें म्हजें शेती वेवसाय, डेरी वेवसाय. हांव सुरवातीच्यान त्या कामांतल्यान आयजय म्हाका जोत बांदपाचें धरून, रोप मारपाचें धरून, मेरां लावपाचें धरून म्हजें सगळें जे नेचरा कडेन हें आसा आनीक आमचो आर्थीक कोणो आसतलो तो करपाचो. एखादे वेळ हांव कोण तरी जर्नलिस्टूय जावपाक शकतालो, एखादें म्हणजे हांव चिंतता म्हाका कशें डायवर्ट करता. कारण म्हाका पयलीं जें म्हजें शिक्षण जें आसा तें तुमी पळयलें जर जायत गांवां भितर चवथेच्या नंतर शिक्षणूच ना. 20 किलोमिटराचेर तुका 5वी पर्यंत शिक्षण ना आनी ताच्या नंतर 30 किलोमिटराचेर हायर सेकंडरी इलेक्शन हें ना. ह्या हातूंतल्यान हांव धडपडत वयर आयिल्लो आसा. हांव एखादे वेळ म्हणजे म्हाका खुबशें दिसता की प्रगतशील शेतकरी जावचो आनी नवे मॅकनायज शेती करची आनी लोकांक दाखोवन दिवचो. म्हणूनच हांवें मदीं हांव जेन्ना एक इलेक्शन हारलो तेन्ना 5 वर्सां हांवें डेयरी केले, स्वताची डेयरी निर्माण केली. म्हाका तातूंत भितर कल आशिल्लो. सर, आतां खुबसो वेळ तुमी आमकां दिला. आयज बिजी डे तुमचो, सारको तुमचो आयज वाडदीस, तरी तुमी आमकां तुमचो वेळ दिलो. जे लोक, जे दर्शक आमकां आतां सद्या पळयता तांकां तुमी कितें सांगशात? कारण खुबशे जे आसा जे लिडर जावपाक सोदतात फुडें, जे सोशल वर्कर जावपाक सोदतात, थोडी कडेन अशें आसता की फक्त पब्लिसिटी खातीर हें सगळें जाता, पूण पब्लिसिटी खातीर न करता लोकां खातीर तुमच्या सारके जे अशे मनीस आसात फक्त लोकांचे चिंततात अशे आसात. सो हे जे लिडर आसात जावं हे जे दर्शक आमचे आसात तांकां तुमी कितें सांगशात? हांव म्हज्या युवकांकच करतलो, दर्शकांक जालेच. रियलायज युअर स्ट्रेंथ एंड पोटेन्शियल. Don't jump on opportunities. Opportunities will come सदांच. Try to take challenges, face challenges, take responsibilities, prove yourself. तुमचे मदीं अमाप अशें पोटेन्शियल आसा, शक्ती आसा, तुमचे मदीं प्रतिभा आसा. ह्या प्रतिभा स्वताक वळखयात आनी त्या प्रमाणे तुम्ही डिलिव्हर करात. तुम्ही आपोआप वयर पावतले. आनीक आमी म्हणटात की सक्षम भारत किंवा विकसीत भारत हो भारत करपाचें आमच्या युथा कडेन आसा. सो युथा कडेन हांव हेच मागणी करतलो, नशामुक्त रावपाचें आनीक तुम्ही तुमच्या प्रतिभेच्या नुसार तुमच्या आंगान आशिल्ले कलागुण आसात ताका वाव दिवन कोण तरी आपल्याक फॉलो करता. यू हॅव टू लिव युअर म्हणजे इमेज.
तुम्ही तुमचें जें कार्य आसा तें दवरून वचपाक जाय आनी जाणे करून तुमी ना तेन्ना तुमचें नांव येवपाक जाय अशा पद्दतीचें कार्य करपाक जाय म्हणून हांव युवकां कडेन मागता की तुमच्या प्रतिभेच्या नुसार तुमच्या सक्षमतेच्या नुसार तुमच्या पोटेन्शियल तुमची कॅपॅसिटी हाच्या नुसार काम करीत रावात. सर परतून एकदा तुमकां वाडदिसाची परबी Thank you. आणि तुम्ही आज वेळान वेळ काढून आमचे कडेन उलयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू संगीत.